साहेब इल्लिगल हाऊसेसांचो मोठो विशय आयलो आणि तुम्ही हाय पॉवर्ड कमिटीची मिटिंगय घेतली. लोकांच्या मनाक एक भय निर्माण जाला. आता दोन हांगा मुद्दे आहात. एक मुद्दो आसा हायकोर्टाची ऑर्डर विच इज मेकिंग इट व्हेरी क्लियर की वॉट इज इल्लिगल आणि वेर इल्लिगल. आणि दुसरे वटेच्यान सरकाराचेर जो ऑब्वियसली तुमच्या आमदारा कडच्यान लोकां कडच्यान येतलो तो दबाव कशी वाट काडटले हातूंतल्यान. हायकोर्टाच्या ऑर्डरीच्या उपरांत आमी हाय पॉवर कमिटीची मिटिंगूय घेतली. भितर आमचे एजी आनी कन्सर्न मिनिस्टर्स आशिल्ले, ब्युरोक्रेसींतले सगळे आशिल्ले. म्हणजे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर्स, PWD हांची डिपार्टमेंट, जे ह्या डिपार्टमेंटांची जबाबदारी जी इलिगेलिटीज येता ती स्टॉप करप. म्हणून हेन्स फोर्थ कोणूच खंयसरूच म्हणजे इल्लिगल कांयच करचो ना हाची जबाबदारी तेंच्यांनी घेवपाक जाय. इररेग्युलर आनी इल्लिगल हय, हो खूब मोठो फरक आहा. लीगल इट इज इल्लिगल. इररेग्युलर हेका आमी डायरेक्टली इल्लिगल म्हणू शकना. बरोबर. इररेग्युलर आसलेल्याक रेग्युलर करपाचे ऑप्शन्स दिवपाक जाय. आमी फाटले फावटी काडलेलो रोका एक्ट. दोतोर जस्ट फॉर पिपल्स अंडरस्टँडिंग, इररेग्युलर समजा हांवें म्हज्या जमनीचेर घर बांदलें जाल्यार तें इररेग्युलर. जमीन म्हजी, हांवें घर बांदलां, तुमी रेग्युलरायज करतात. पण फाल्यां जर हांवें येवन सरकाराच्या जमनीचेर घर बांदलें जाल्यार तें इल्लिगल जालें. जाल्यार ते इल्लिगल. सो दॅट इज द डिस्टिंक्शन फॉर जनरल पब्लिक्स अंडरस्टँडिंग. सारकें. जाल्यार ते इल्लिगल जालें. तुवें तुज्या जमनीचेर फाल्यां सकाळी ऑर्चर्ड जमनीचेर सुद्दां बांदलां आसत, बट ती तुजी ओन ओन जमीन, हय. तुवें पयलीं केन्ना तरी बांदलां, बरोबर. बाकीचे वचूंक ना म्हणून दॅट इज एन इररेग्युलर. इररेग्युलर. हय. जाल्यार ते इररेग्युलर घर रेग्युलर करपा खातीर खरें म्हणजे आमी रोका एक्ट हाडलेलो. रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन. हय. रेग्युलर आसा ती रेग्युलरायज करून दिवपा खातीर प्रयत्न. इल्लिगल ते इल्लिगल. इल्लिगल ते इल्लिगल.